Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Yeshuve vandane. Yeshuve aradhane. Yeshuve stotra. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. मगर बाबणी नो बड़ो जेजू चपुंटळाक अलंगाराक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमची इंते संवैरादे घेवन वेळार तुमी हांगास रायल्यात. सोमया संगीत थोडो वेळ करसूंचाक. सोमया संगीत थोडो वेळ करसीतना कितें जाता? कितें जाता? हा? संतोष लाभता न्ही. संतोष कित्याक लाभता? सोमयाचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. देखून आमी हांगासर धांव धांव येता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमयाक आमी मेळया. सोमया लागीं आमी उलोवया. सोमया लागीं आमची बोगणां सांगया. आमचे कश्ट कंत बेजाराय सांगया. सोमयाची बेसांवां जोडया. तो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया. सोमयाक आराधन करूंक आयती जावया आनी आराधनाचें गीत आमी गावया. Poistaunaylo, somyatanelo, kurpezerin tuja, pavan hauzalo. Poistaunaylo, somyatanelo, kurpezerin tuja, pavan hauzalo. Sevak tujo ha, magta tujhe besa. सोम्या माकापा मुझे संगीरा पोइस्ताउनायलो सोम्या तानेलो कुर्पेजरीन तुझा पावन हावजालो. Somsatya triza payan karta. Somsatya triza payan karta. Misawa kaunta hida. Somya dayendi besa. Poistaunaylo somya tanelo. Kurpezerin tuja pavan hauzalo. Poistaunaylo somya tanelo. Kurpezerin tuja pavan hauzalo. Tujhe bin her की तृष्णा का. तुझे बिन माँ का हेर की तृष्णा का. माँ का तू साड़ी ना का. सोम्या दयेन पाव माँ का. पोइस्ताउनायलो सोम्या तानेलो कुर्पेजरीन तुझा pavan hauzalo. Poistaunaylo somya tanelo kurpezerin tuja pavan hauzalo. Poistaunaylo somya tanelo kurpezerin tuja pavan hauzalo. Kurpezerin tuja pavan hauzalo. Kurpezerin tuja pavan hauzalo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan Jesu, Glab Jesu, Aradan Jesu, hallelujah.
हालेलुया 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 यीशुवी 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 यीशुवी 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू उगलाब तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हात बार अर्गान तुका सुमियान जेजू उगलाब तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बशा मगल बाबडी नाम सो सुमी आमच्या मध्ये हांगा सरसा हे सुमयाक मेळोवंक आयल्या पयस जावन आयल्या सुमयाक मेळोवंक आयल्या सुमयेची बेसांवां जोडूंक आयल्या सुमयाक आराधना करूंक आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बरोशान आमी आयल्या वय गे न्ही बरोशान आमी आयल्या वय गे न्ही बावार्थान आमी आयल्या वय गे न्ही आमचो बरोस आमकां निराश करता गी कितें करता निराशे करिना आमचो बरोस आमकां निराशी करिना रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5:5 सांपावलो म्हणटा कितें म्हणटा आमचो बरोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमचो बरोसो आमकां निराशी करिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मुगळ बाबडीनो तुमी जाणांत बेतसाइदाच्या थड्या लागीं आंखडलेल्या आतांचो मनीस आसलो न्ही गे वय गे वय गे न्ही बेतसाइदाच्या थड्या लागीं आंखडलेल्या आतांचो मनीस आसलो त्या बेतसाइदाच्या थड्या लागीं येवन जायतो लोक कितें करतालो त्या तळ्या देंवतालो त्या देवळाक देंवतालो उदक आपडटालो न्ही उदक माथ्यार घालतालो आनी थंयसर जायते जण बरोवशान गूण जाताले वय गे खारकुळात तर गेल्यार थंयसर एक तळें आसा वय मू तुमी येतात गे कितें मस्ती पळोवंक कितें येतात थंय उदकांत खेळोंक येता उदक पिवंक येतात न्हावंक येतात न्ही गे हा थंयसर एक थळें आसा न्ही गे आनी मस्त देवस्थानाक गेल्यार थंय थेडी आसा त्या देवस्थानान न्ही गे तशेंच हांगासर बेतसाइदांत एक तळें आसलें हें अजापाचें तळें म्हणटात थंयसर ते उदक आपडलेले गूण जाताले बरी भलायकी मेळटाली तांकां कळ्ळें गे आनी थंय बेतसाइदाच्या तळ्या समकर एक मंटप आसलो फातरांचो मंटप आनी ह्या मंटपांत हो एक आंखडलेल्या हाताचो मनीस आंखडलेलो हात म्हळ्यार कितें तुमी जाप दिनातल्यार हांव सांगीन आंखडलेलो हात म्हळ्यार हात सोडूंक जायना हात मरून ठेवलेलो अशें कळ्ळें गे अशें मरून ठेवलेलो हात तो नीट करूंक जायना ताका उदक आपडूंक जायना असलो मनीस थंयसर आसलो जायते वर्सां थावन तें उदक आपडूंक तो आशेतालो तें उदक आपडूंक आशेतालो त्या उदकाक देंवोवंक आशेतालो आनी ह्या मुखांतर कितें जावंक आशेतालो गूण जावंक आशेतालो बरो जावंक आशेतालो पळया पूण ताका जावंक ना पळया आनी ह्या बेतसाइदाच्या थळ्या लागीं कोण येता जेजू येता पळया हांगासर थोडे व्हड की जेजू व्हड पळया जेजू जिविताची जर म्हणजे ताका हांगा थळ्याच्या की व्हरतो थळ्याच्या की गूण करचो वैज कोण जेजू वय आतां खंय सरी आमकां थळी आसूं दीत थंय येता हांव उदक पियेता हांव माथ्यार घालता हांव आनी तांदूळ पयशे घालता हांव पाटी येता हांव जाल्यार पूण गूण करतलो कोण जेजू
ताची सकत काय आसा सक्रामेंतांत आसा. थोडी बडी पुंतळाक आमी गेल्ल्या वेळार पयलें धांवचे खंय आमी थळ्या कडेन करेक्ट म्हणटात तुमी. पूण गुण करचो सक्ते हो सोमी काय आसा ते वयता मागीर येचे ते वचना आमी. जात्रे मारलो जना मारलो म्हणून काही लोक रास पडटा थंय बयली गेली कळ्ळें. तशें जावंक नजो. आमचो बरोवसो आमकां कधीच निराशी करिना. त्या बरोवशान आमी जिये जाय. समजलें. कोण गेले एका पुंतळार व्हडली परब चलताली की कळ्ळें गे. थंयसर एक डस्टबीन आसलें गे. डस्टबीन कोयर घालचें कांगारूचें कळ्ळें. कांगारू गोता न्ही कांगारूचें डस्टबीन आसलें. काही थोडी पयसल्यान आयली तांणी चिंतलें ही देवाची मुर्ती कोण ना म्हणून थंय पुजा करूंक लागले आनी त्या कोयर घालचे कडेन पयशे घालूंक लागले. हें पळयलो लोक फाटल्यान मस्त रावलो लायन रावन कळ्ळें. थंय दवरलें घाल्याक डस्टबीन कोयर घालचें आनी लोकांनी कितें केलें पयशे घालून पुजा करूंक सुरू केलें. जेन्ना मारलो जात्रे मारलो. आमी आमचो बरवसो कोणाचेर दवरता तें गरजेचें कळ्ळें गी. एक फावटी एका पुंतळाच्या परबेक गेल्ल्या वेळार एकली स्त्री आयली. एक कुटुंब आयलें एक इमाजान मरयेची आनी म्हणालें फादराक काय आशिर्वाद घाला. आशिर्वाद घालें. मागीर ती खंय गेली वतना मुरजेडी इमार दिवन गेली. काही वाती पेटोवंक गेली वतना आशिर्वाद घालून इमाज थंय दवरली एका कुंड्यार. सगळ्यांनी व्हडली लायन केली. कित्याक हां इमाजीक उमोगाड घेवन सगळ्यांनी पूर्ण लायन जाली. गत्त बटी खिणा भितर लायन. मागीर इमाज काडून भिडच्यो भितर व्हरून दवरली. मागीर ती आयली व्हरूंक कोणया पळया थोडे फावटी आमचे चिंता आप तशें आयले कुडले आमी तळ्याक धांवता थंय धांवता हांगा धांवता. पूण बरवसो आमचो निराशी करिनातलो सोमी खंय आसा सक्रामेंतांत आसा. गुण करची पदवी गुण करची सकात ताका आसा. आमी ताचे लागीं येवंक जाय. पळय बेतसायदाच्या तळ्या लागीं लोकांनी विश्वास दवरलो कोणाचेर उदकाचेर थळ्याचेर विश्वास दवरलो. पूण तळें पवित्र केल्लो उदक रसलोलो उदक आशिर्वादीत केल्लो जिविताची जर जेजू त्या त्या बेतसायदांत आसलो कोणाकी दिसोंक ना. वॉट ए ट्रॅजिडी न्ही गे. गुण करचो वैज थळें रसुल्लो थळ्याचे की पदवेवंत थळ्याचे की सक्तेवंत थळें पवित्र केल्लो थळ्यांत उदक दिल्लो सर्वेस्पूर देव त्या बेतसायदांत आसा. ताच्या लागीं कोण न्ही येवंक नात. पुरा उदक आपणूक धांवताले. आनी वो एकलो मनीस असायकपणान थंय आसलेलो पळोवन जेजू ताका विचारता तूं कांय उदक आपणूक जाय गी. सक्कडी उदक आपडतात तूं कांय उदक आपणूक जाय गी. आनी तो म्हणटा हांव जायतीं वर्सां हांव नाशेन आसलो तें उदक आपणूंक म्हाका जावंक ना. तुवें म्हाका कुमोक केल्यार साध्य जाता. थंय नासले गी वस्त वर्सां तो कुमोक करतले नासले गी. पूण ह्या मनशान सोम्या थंय कितें गी विचित्र सकत देखली. उदकाच्या की चड पवित्र थळाच्या की चड बळवंत हांगा आसा म्हणलें ताका भोगलें. देखून जेजून ताका उदका सरशी आपोवन व्हेलो आनी तो सगळो बरो जाता. ताचे हात आपडले ताणें ताच्या हातान सकत मेळ्ळी. हात नीट जाले हालोंक लागले आनी संतोशान आपलें हांतूळ घेवन उडके मारीत तो घरा गेलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या कुडलेल्या आतांचो मनशाचो बरवसो ताका निराशी करूंक सकलो ना वय गे वय गे रे. हां बरवशान कोणीय सोम्याला घेता जाल्यार तो निराशी जायना. बिलकूल जायना बिलकूल जायना. थोड्या दिसां फुडें हांगासर एकलो तरणाटो आयलो. फादर
हांव 3 पुटी विजिटींग विजा गेलो गल्फाक. कितले पुटी? 3 पोटी 3 पुटी विजिटींग विजार गेलो. खंय? गल्फाक गल्फाक गेलो. 3 पुटी म्हाका काम मेळ्ळो. आनी हांवें वेचें नाका म्हूण चिंतलां. म्हाका काम मेळना फादर. हांवें म्हणलें तूं हांगासर कित्याक आयलाय? मागोंक आयलां. कित्याक मागोंक आयलाय? म्हाका बरें काम मेळचे खातीर. तर काम मेळना म्हणटाय. हांगा मागोंक आयलाय. वय काम आनी भर गांवांत नाका म्हूण हांगा खंय पळोवचें म्हणून. हांवें म्हणलें बरवसो आसा गे तुका? आसा. बरवसो आसा जाल्यार तो बरवसो निराशी करिनाका. आयलाय सुमया लागीं माग. सुमया लागीं माग आनी खंडीत तुजो बरवसो तुका निराशी करिना. आनी तूं हांगासर मागे लागलो. मागल्या उपरांत परतून तो कावन्सिलिंगा थंयसर आयलो. मीस जाल्या उपरांत परत हांवें ताका मागणें केलें. आनी उपरांत तो गेलो. फादर म्हाका कितें ही काळजांत इल्लो उल्हास भोगता. कितें की इल्लोसो बरवसो लाभलेली बरी भोगता म्हाका. म्हाका काम मेळटलें म्हणून म्हाका भोगता म्हणालो आनी गेलो. दुसऱ्या शुक्रारा परतून 9 आयल्या वेळार सीधा थंयसर आयला. इतकें आयला 9:30 वरांगस आयला. आनी म्हणटा फादर परच्या बुधवारा दिसा म्हाका दुबयच्या कंपनींतल्यान फोन आयिल्लें. हांवें इंटरव्यू बरयल्ली ते हांव पास जावन येतलो. पूण तातूंत म्हाका सिलेक्ट जावन फोन आयला. तुवें एज एकीन म्हाका विजा तांणी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. पळया प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 3 पटी इंटरव्यू वचून इंटरव्यू थंयसर बसून काम मेळनासतना निराशी जावन पाटी आयलो. पळया परत ताका थंयसर आपूण काम दिलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितें सुगडा आसूं आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना. आंकोडलेले आतांचो मनीस कितल्यागी वर्सां जावन थंयसर आसलो. वय गी कोणी जाल्यार येतो गी येतो ना. कोणी म्हणी म्हाका एकलो आपूण उदक लायतलो आनी गुण करतलो म्हणली एक पात्यणी बरवसो ताचे थंय आसलो. 14 वर्सां जावन रक्तस्रावा संपडलेले स्त्रियेन बरवसो सांडलोय सांडलोय. आनी म्हाका गुण जायना. कितलें वखद हांवें केलें आनी कांय म्हाका फायद्याचें ना. आनी हांव खंयी वचना. अशें तर मरचें म्हूण सांगून ती रावली गी रावली गी ना. आयली जेजू फाटल्यान जाल्लें जाता. आयली हांव ताच्या वस्त्राचें पोंदा पुट्टा. जाल्लें जाता. बरें जातली म्हणलो बरवसो. वय की न्ही. हां थोडे फावटी आमी कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बरवसो सांडटा. 4 पटी एग्जामान पयलीं जालें जाल्यार आनी हांव पास जायना एग्जाम बरयना. 3 पटी इंटरव्यू पयलीं जाली जाल्यार आनी म्हाका काम मेळना आनी हांव काम करिना. कळ्ळें गी. तशेंच 4 जण येवन चेडे पळोवन येवन गेले आनी म्हाका सैरीक जायना. कोणी म्हाका पसंत करिना. हांव खंयच्या फ्रेजांनी हांव काजर जायना. कळ्ळें गी. अशें चिंतप. म्हाका म्हज्या कामांत म्हाका नुकसाण मेळ्ळें आनी हांव म्हाका मुस्तरीण आसा आनी हांव खंयच्याकी फायदो सोनी आनी म्हाका खंयचेंय करूंक जायना असा एक म्हणून मागीर सोडचें आसा ना. उडास दवरा. बरवसो आमकां निराशी करिना. देखून बरवशान मेटांक काडया. 1 वर्सां 2 वर्सांनी 14 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री त्या बरवशान जियेली. आंकुडलेला आतांचो मनीस जायत्या वर्सां जावन त्या बेतसायदाच्या थळ्या लागीं लोळटालो. सामोनिका जायत्या वर्सां जावन आपल्या पुता अगोस्तिना पासत बरवशान मागून आसली. तांचो बरवसो निराशी जावं ना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून उबी रावया. ताच्या मनाक समयाच्या मनाक ही गीत गावया. येसू नामा ನನಗೆ ಭರವಸೆ. जेजूचें नांवच म्हाका बरवसो. जेजूचें नांवच म्हाका बरवसो. ताचें उतरच म्हाका बरवसो. ताचें जिवीतच म्हाका बरवसो. हाचे भायर दुसरो बरवसो म्हाका ना. असले बरवशान ही गीत आमी गावया. ताच्या मनाची स्तुती करया. तळयो भेटून ತಳಿಯೋ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. सगळी सांगाता
ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ಕಾಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ಕಾಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. भेटून आमकां सकत दिवस आमकां बोळ दिवसा सवय आमचे सवय आसा, आमच्या पिढा गुण कर आमकां एक नवे चिवी दिवसा सोमी आमच्या मध्ये आसा, बरोवशान मागतली अशी करिनातलो सोमी आमच्या मध्ये आसा. आमचो बरोवसो आनी आमची सगळी सकत सोम्याचेर आमी दवरया. सोम्यातन बेसांव आशिर्वाद जोडया, भलायकी जोडून घेवया. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ಕಾಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ಕಾಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನ ಹೊಂದಾಯ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಸುಡಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. हालेलुया 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 हालेलुया. स्वामी आमच्या मध्ये असा थोडा विश्वासानं आमका मागलेले आमका दिवस आमचा स्वामी आमच्या मध्ये असा, आमची पिढा गुणगान आमका बेसावाने बरसो स्वामी आमच्या मध्ये असा, आमच्या मध्ये समाधान देऊन आमका गोडपे बरसो स्वामी आमच्या मध्ये असा, आमच्या सगळे जीविताचे कष्ट हळू करतो स्वामी आमच्या मध्ये असा, त्याचे बरोबर सुधारून त्याने निराशित करणार स्वामी आमच्या मध्ये असा, तर बरोबर सुधार मागतेले आमका स्वामी बेसावाने आशीर्वाद बरसो स्वामी आमच्या मध्ये असा. येशू मी आगे आराधना करूया, स्वामींचे स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. येस वेस 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 वे जेजू 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 जेजू
Jesu. Jesus. Tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 खुश आमीन. मगर बाबरी नाम सो सुमी आमच्या मध्ये हांगा सर आसा. कीर्तन 50:7 म्हणटा काकुळत मुजी कर देवा मुजी काकुळत कर. कितें काकुळत मुजी कर देवा मुजी काकुळत कर. काकुळत मुजी कर देवा काकुळत मुजी कर. काकुळत मुजी कर देवा काकुळत मुजी कर. कित्याक हांव तुका शरण येता. कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्ना संपसर तुज्या पाकड्याच्या सवळेंत विघ्ना संपसर तुझ्या पाकडेच्या सवळेंत हांव आसरो घेता. हांव आसरो घेता. महोन्नत देवाक महोन्नत देवाक हांव उलो मारता. हांव उलो मारता. म्हाका बरें केल्ल्या देवाक म्हाका बरें केल्ल्या देवाक हांव उलो मारता. हांव उलो मारता. सरकार तावन सरकार तावन तो म्हाका तो म्हाका तारण दडू तारण दडू तारण दडू तारण दडू म्हजी काकुळत कर मुजी काकुळत कर. देवा देवा म्हजी काकुळत करी. मुजी काकुळत कर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 तुम्ही म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो सोम्याची काकुळत आमकां भोव गरजेची. सोम्याच्या काकुळते विणे आमी जिवंक जायना. पळया हाच्या सुवातेंत जेजू सांगता तुमकां खुशाल करूंक आमी गायलें. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजयलें. तुमी नासोंक नात. पळय पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बरें बँड आसा. तुमकां सकडांगी नासोंक आपयलां आनी बँड वाजोवंक आपयलां. बँडकार वाजयते आसात. तूं आयकून आयकनातले बरी कर न्हय. वगोत आसाय त्या बँडाचो इफेक्ट तुका कांय लागना जाल्यार बँडकाराक खुशी जाता की बेजार जाता. बेजार जाता. हां बँडकार चिंता तांकां कान आसा दिना गी केप्पे कोण ना म्हणटात न्ही गे. बेगीनी तुमकां खुशाल बरीत करूंक आमी वाजयलें. तुमी नासली नात. तुमकां रुदान करच्याक आमी गितां गायलीं रुदानाची. तुमी रडली नात. तुमी तटस्थ उरल्यात. तटस्थ कळ्ळें गे. म्हाका कित्याक म्हाका कित्याक हेंक दाय कळ्ळें थोडी पटी. म्हाका कित्याक तें म्हाका न्ही तें म्हाका न्ही. हांव म्हजेच ताकी रावता. तिशिनी न्ही इशिनी न्ही अंचिलात इंचिलात अशेंत राव. थोडी पटी अशें करतना कोणाक बेजार जाता. हा इतलें बरें मी सांगतना जर तर तुमी जापी दिनात जाल्यार कोणाक बेजार जाता. अब्बा देवा फादराबाग न्ही कोणाक बेजार जाता. हां तुमी फादराबागात येता आसतना कोत्ता म्हाका कितें जावं दी जेजू खातीर ना. हां हांगासर बरें करना सक्रामेंताचें आराधन करतना सोबीत गितां गायना जाल्यार कोणा बेजार जाता. जेजू बेजार जाता. जेजू सांगाता म्हाका आनी ब्रदराकी बेजार जाता. जर तर तुमी हांगासर देवाचे उतर वाचतना रिपीट करा म्हणटाना तुमी तोंड उक्तें करना जाल्यार कोणाक बेजार जाता. जेजूक बेजार जाता. जेजू म्हणटा कितलें तुमी खुशाल बरी जावच्या खातीर वाजयलें. तुमी नासोंक नात. तुमी रुदान करच्या खातीर आमी गायलें. तुमी कान आसोन कान आसोन केप्पे जाल्यात. कान आसात आयकनात केप्पे. कान आसोन केप्पे जाल्या. दोळे आसोन तोंड आसोन कोण म्हणटा. ती म्हणटात हांव न्ही. कोण म्हणटा. कोण म्हणटा. हां पळया म्हज्या मोगाच्या कितली बेजार आय न्ही गे. आमी येता हांगा आराधन करता. हात उखाला म्हळ्यार उखलना. सिंग करा म्हळ्यार सिंग करना. थाळयो पेटा म्हळ्यार थाळयो पेटिना. आमचे इतल्या आमी आसा. जेजू म्हणटा अंचिलात
नी उनो ना शेळे शेळमुडो आणि शेळमुड्यांक जेजू कितें पसंद करिना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू जायते बडी आमी तें खेळांगी ना बेगी हां बेगी न्ही जायते बडी जाप दिया माळ दिल्या दिवची आतां हांव जोर करता म्हणून ती उबे रावन हें करतात तिसरीन पडयले बसतात पुरो जातात पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सोमयाच्या मोगान आमचें काळीज कितें जाय बरोंक जाय हां बरोंक जाय सोमयाच्या मोगान आमचें काळीज लासोंक जाय पेटोंक जाय कळ्ळें गी हां देखून एक घडी बरो दोळे धांपया आमी क्लोज युअर आयज तुमचे दोळे धांपा सोमया लागीं बक्षाणें मागा मिसाच्या बलिदानांत कितल्या क्रियात्मक रितीन आमी वांटो घेतलेलो आसा देवाचें उतर आयकोंक मेळटना कितल्या मापान संतोशान आमी स्विकार केल्लें आसा देवाची स्तुती करतना कितल्या संतोशान आमी ती स्तुती केल्ली आसा देवाच्या मानाक खंयच्या मापान आमी गितां गायलेलीं आसात सुमेलाच्या बक्षाणें मागे काकूत मुझी कर देवा आणि म्हजी काकूळट करी काकुती सो तू सागो अपराध म्हजे पुसून काड देवा अपराध मुझे दून नितळ म्हाका कर नितळ म्हाका कर हिमा प्रास अर्दव कर हिमा प्रासर दवो कर तुमचे दोळे धांपा तुमच्या हाताचे दवरा तुमच्या बदकाची दूख धरा काकुत मुझी कर देवा काकुळटी सो तू सागो काकुती सो तू सागो अपराध म्हजे पुसून काड अपराध मुझे दून का नितळ म्हाका कर हिमा प्रास अर्दव कर हिमा प्रासर दवो कर म्हणटा ताच्या प्रमाणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू हांव हे पातकी तुजे मुखार आसा म्हजी पातकां वळखून घेता म्हजी पातकां वळखून घेता म्हजे अपराध म्हज्या दोळ्या मुखार आसात तुका समर्पिता सुमया जेजू तोंड आसोन गांवक सोकोंक ना तोंड आसोन तुजी स्तुती करूंक सोकोंक ना कान आसोन तुजें उतर आयकोंक ना दोळे आसोन तुका पळोवचे प्रयत्न करूंक ना सुमयान जेजू आमी शेळमुडे जाल्या आमी आळशी जाल्या तुज्या उतराक हो ते मोल दिवंक ना सुमया जेजू या मुखांतर तुका आमी बेजाराई दिल्ली आसा दूख दिल्लें आसा सुमया पश्चात्ताप हांव बक्षाणें मागोन म्हणटा काकूळट म्हजी कर देवा काकुत मुझी कर देवा काकुळटीचो तूं सागोन काकुती सो तू सागो अपराध म्हजे दून काड नितळ म्हाका कर अपराध मुझे दून का नितळ म्हाका कर हिमा प्रास अर्दव कर हिमा प्रासर दवो कर सांगाता काकूळट म्हजी कर काकुत मुझी कर देवा काकूळटीचो तूं सागो काकुती सो तू सागो अपराध म्हजे दून काड नितळ म्हाका कर अपराध मुझे दून का नितळ म्हाका कर हिमा प्रास अर्दव कर हिमा प्रासर दवो कर सांगाता मोगळा जेजू हांव हे पातकी तुजे मुखार आसा तुज्या अजारपणाक हो तो मान दिवंक ना पेल्या समोक करूंक फाटी सरल्या मस्री जाल्या रागिश्ट जाल्या पेल्याचें नांव पाड केलां कुबराळी जाल्या
पेल्याचे मन दुखयलां पेल्याचे मन दुखयलां पेल्याचे मन दुखयलां पेल्याचे मन दुखयलां स्वार्थी जाल्यां स्वार्थी जाल्यां मोसरी जाल्यां मोसरी जाल्यां हगे दवरलेली जाल्यां हगे दवरलेली जाल्यां आनी तुका आनी पेल्या दुखयलां समया तुका आनी पेल्या दुखयलां बक्षणे मागता बक्षणे मागता काकुळत मागता काकुळत मागता बोगस म्हणून प्रार्थना बोगस म्हूण प्रार्थना काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर देवा सांगाता मुझे कर देवा काकुळतीचो तू सागो काकुळतीचो तू सागो अपराध मुझे धून काढ नितळ म्हाका कर हिमा प्रासर दोवोक काकुळत म्हजी दे सगळी आमची पवर्तन आमची पद कवळ कोण घेवया काकुळतीचो तू सागो अपराध मुझे धून काढ नितळ म्हाका कर हिमा प्रासर दोवोक हिमा प्रासर दोवोकर हिमा प्रासर दोवोकर हिमा प्रासर दोवोकर हिमा प्रासर हिमा प्रासर दोवोकर हिमा प्रासर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू उगलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया यीशुवे वंदने यीशुवे स्तोत्र हालेलुया मगल बाबणीनो आमचो समय आमचे मदें आसा तो म्हणटा ए तुमी कश्ट केल्यानो न्ही वजन वयतल्यानो कितें म्हणटा येया तुम्ही कष्ट केल्यानो आणि वजन वयतले ए तुमी कश्ट केल्यानो न्ही वजन वयतल्यानो येया तुम्ही कष्ट केल्यानो आणि वजन वयतले आनी हांव तुमकां आणि हांव तुमकां विशेव दितलो विशेव दितलो विशेव दितलो विशेव पण दितलो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एक घडी तुमकां उडास आसा जेजू एका घरा आसतना थंयसर एका आरी घराक हाडून येतात न्ही गे पळय गे कशें हाडून येतात ते पाक्यात हाडून येतात गे कशें हाडून येतात आंतुळना समेत ते उकूल न्हू हाडून आयले कोणा सरसी कोणा सरसी म्हटल्यार कोणा सरसी जेजू सरसी हाडून आयले जेजू सरसी हाडून आयल्या उपरांत त्या घरा भितर वचूंक तांकां जावंक ना वय गे वय गे न्ही वय हां तांणी कितें केलें पाके नळ्यां काढले हा नळे काढ पाक्या वयल्यान व्हडलें सांगा कशें उक्तें केलें नळे काढले हां नळ्याचे पाके घालून गोत्तालें तुका न्ही गे बरें हुशारात तेजे कडेन नळ्यांच्या पाके हाडलें गी कोलवाची जावं पुरो कोलवाचें वा मोडलांचें वा खंयचें जावं पुरो पूण तांणी कितें केलें उक्ते केले पाके पाके उक्ते केले पाके खंय आसा दनी राग वयरा वयर आसा कशें सोडचे वयर पळया हा हा निसण निसण दोन सोडचे खाले चंबू काडून घेवन येतात चंबू काडून घेवन गे नारळ काडून घेवन सोडचें गे एका आकुडले एका आरीगाराक पळया एका आरीगाराक ताणी घेवन त्या पाक्यार सोडून देवयचे जाल्यार नळ्यांचे पाके न्ही सोडया टॅरेसाचेय न्ही खंय कोलवांचें वा खंयचें आसलें जावंक पुरो तें उक्तें करून देवयचें जाल्यार सुलाभ आसा ना पळय गे आनी कोणें हाडलें ताका कोणें हाडलें कोण तो शेजारचे बऱ्या मनाचे मनीस ताणें एक बरो जायचे म्हणून चिंतले मनीस ताणी आपूण हाडलें पयर एकलो व्यक्ती हांगासर आयला आनी म्हणटा हांवें हाका आपूण हाडलें फादर कोणाक आपूण हाडलें ह्या मनशाक कितें आपूण हाडलें तो मस्त कश्टार आसा फादर बरो जावं दी म्हूण ह्या पुंतळाक हांव मागण्या घेता तूं ये म्हूण ताका आपूण हाडलें फादर म्हणून तो मनीस म्हणटा आनी हो मनीस 2-3 नोव्यानाक आयल्या उपरांत म्हणटा हांगासर आयल्या उपरांत म्हाका मस्त बरें जालां म्हळ्यार तूं क्रिस्तांवचो न्ही हांगा आयल्या उपरांत म्हाका मस्त बरें जालां एक स्त्री तशें थोड्या तेंपा पयलें आनी एकल्या स्त्रीक आपूण हाडून आयल्या ये थंय ये जेजू तुका आपटता बरें करता ये आनी ती विश्वासान आयल्या आनी मागणें करना तिची दूख सगळी बरी जाल्या प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन तें बरें मोन म्हाका मात्र न्ही हांवें मात्र न्ही म्हाका मात्र न्ही बगार हेरांकी बरेपण मेळ्ळा जाय हेरांकी हाचे तावन बरेपण मेळ्ळा जाय थंयसरली आशा दवरून मागतात पळय तांकां मेळटा थोड्यांनी कोणा खातीर मागचें आमच्या खातीर मात मागचें 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 दुसऱ्या खातीर कोण मागना सकाळीं उठचें कोणाकय सांगूंक ना शीद उठोन नवें ना घेवचें बसचें म्हजे खातीर मात मागचें म्हज्या कुटुंबा खातीर मागचें म्हज्या भुरग्यां खातीर मागचें तेन्ना उठोन सीद करायचें खंय गेल्ली हांव मार्केटीक गेल्ली खाल्याक तारले हाडूं कळ्ळें शुक्रार न्ही पळय गे न्ही पूण न्यूलँडान पळय तुमी पूर अमेरिकाची आसता हां पळया तशें करना तुमी न्ही गे तुमी बरी अलंगारची हांगासर येवची पुरा बरी हांव अमेरिकाची उलोवचें कळ्ळें गे तीन पुरा तशेंच करतात वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळया हांगासर आमचें जिवीत कितें जावंक जाय आमी हेरांक आपूण हाडटा हेरां खातीर मागता तो आमकांय मेळटा की ना मेळटा की ना हां पळया कोण एकली कोणी एकली बायल मनीस आपूण हाडून येयली 4 जाणां भुरग्यांक खंय पाद्र्यापा लागीं कित्याक मागूंक आपूण हाडून येयली पाद्र्यापाचें बेसांव जोडूंक आपूण हाडून येयली आनी पाद्र्यापान सगळ्यांक बेसांव दिलें मागीर एक चॉकलेट दिलें कोणाक भुरग्यांक थंयसर ती आसली आपूण हाडली ती काय चॉकलेट दिलें पळया हे भुरग्यांक सांगाता ती काय चॉकलेट मेळ्ळें की ना हां तशेंच पळया आमी जर तर हेरांक जेजू लागीं आपूण हाडटा तेन्ना जेजू तांकां बेसांवांनी भरतना तेन्ना बेसांव आमकांय दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांवें मागतना म्हज्या खातीर मात्र न्ही बगार म्हज्या पेल्या खातीर हांवें मागूंक जाय तांकांय बरेंपण हांवें जोडून दिवंक जाय देखून तुमी येताना हेरांकय आपूण हाडूंक जाय बरेंपण लाभता म्हणून न्ही गे हां पुत्तूर तो एक पार्टी आयिल्ली हांगासर मागोंक दिसली विटला दिसली पयसून हांवें विचारलें तितलें पयसून तूं हांगा कितें आयल्याय आनी ती म्हणाली हांव कोडयाळेका मागण्याक गेल्ले कोडयाळेका फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार हांगांगर अशें मागणें जाता अशें नवें जाता जायतें बरेंपण जाता म्हणून म्हाका थंयसर एका व्यक्तीन सांगलें आनी तें आयकून आवाज हांगा आयला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खंय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तशें जाता तुका जाल्लें बरेंपण तूं हेरांक सांगतना आनी तो मनीस आयकतना तो सोदून येता त्या सुवातेर आनी मागता आनी तुजो उगडास काडटा तुज्या बसोती मागता आनी तुका कोणाची बेसांव मेळटात देवाची कोणाची मेळटा जेजूची बेसांव मेळटा कोणाची बेसांव मेळटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आतां आमचें समर्पण करया आमी आतां हांगासर तुमच्या कुडींत पिडा आसा जावं बरो कॅन्सराची पिडा किडनीची पिडा काळजाची पिडा आतापायाची गांठी दुखी गर्भकोशाची पिडा टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा मोठी काळजांत बेबिरांत म्हूण भोगता आसा तें आसा आनी पडकाणी आसा तकली बडाबड आसा मायग्रेन आसा स्पॉन्डिलायटीस आसा जावं पुरो फाटीच्या कण्याची दूख आसा जावं पुरो एलर्जी आसा एलर्जी जावं पुरो तुमकां एका रितीची दमबुबांची पिडा आसा जावं पुरो आसा जाल्यार तुमी सगळीं उबी रावा वा तुमच्या घरांत पिडेस्त आसात तांचे पासून तुमी मागोंक हांगासर आयल्यात जाल्यार तुमी उबी रावा मागा आज एक आवय आपल्या दुये पासून मागता बायपास ओपन हार्ट सर्जरी जावची आसा ती सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर तिणें मागोंक आज उलो दिल्लो आसा तिचे दुयेक बरी भलायकी फोव जावंक तिची किडनीची तशेंच काळजाची सगळी पिडा संपूर्ण दिन गुण जावच्या पासून मागया कालच्या दिसा एक स्त्री आयिल्ली तिका थंयसर आयच्या दिसा सकाळीं एक स्त्री आयिल्ली तिका थंयसर गर्भकोशांत कॅन्सराचे सेल्स आसा म्हणून थंयसर डॉक्टरान सांगलेलें आसा उपरांत युट्रस काडना जाल्या उपरांत थंय मागीर सेल्स आसात म्हणून सांगलेलें आसा जाल्ल्या वेळार तिणें निरंतर हांगासर मागणें केल्लें आनी हांगासर मागोवंक आमकां लायिल्लें आमी निरंतर मागलें आनी परच्या दिसा ती टेस्ट करना रिपोर्ट येता आसतना सगळें नॉर्मल आसा कांय पिडा ना म्हणले रिपोर्ट आयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ती आज देवाक हांगासर अर्गां दितात जायतीं जाणां म्हाका हांगासर तांच्या नांवी अर्गां दिवंक सांगतात पूण वेळा साबा आसले वरूय सांगूं जायना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो
पूण जायते बरेपण घडता देखून आज तुमकां तसलें बरेपण जायचें म्हणून बघता जाल्यार तुमच्या कुडींत जर तर तुमच्या कुडींत थंयसर जर तर हांगासर पिडा आसा म्हणून बघता जाल्यार आतां मागा सोमये लागीं मागा कामाच्या देण्या खातीर मागा विजाच्या देण्या खातीर मागा आनी तुमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागा सैरीक कोणाक ना तांकां सैरीक मेळच्या खातीर भुरग्याचे देणे कोणाक ना तांकां भुरग्याचे देणे फोव जावचे खातीर कामाक कोणाक ना तांकां बरी कामां फोव जावचे खातीर आनी कोणाक काम केलां सांबाळ मेळोंक ना थंयसर जायतो बाकी आसा तांकां मेळचे खातीर कोणा रीण आसा ते रिणांतले बचाव जावचे खातीर सुटका मेळचे खातीर मागा आनी कोणान भुरगीं सांगलें आयकनात तांचे खातीर मागा कोणा सुद्दां दादलो पियेता आनी कोणाक जावन दादलो पियेता आनी फोव ते बरी कुटुंबांत चलना तांचे बसत मागा कोणा फोव ते बिझनेस ना काम ना तांचे बसत मागा आनी तुमी घेतल्या जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात भरवशान मागया आमचो भरवोस आमकां निराश करिना ह्या संदर्भार हांव मागता तुमच्या हात अशें उशेवन धरा सुमया मुखार अशें उशेवन धरा मोगळा जेजू तूं आमचो वैज तूं आमचो रचणार तूं आमचो पोसणार तूं आमचो बरो सजर आसाय तुजे मुखार हात उशेवन आमी मागता तुजे मुखार हात उशेवन आमी मागता सोमया जेजू ह्या पिडेस्ताची काकूळट कर सोमया जेजू ह्या पिडेस्ताचेर तुजी दया दाखय जायते पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेजू रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गुण केल्ल्या जेजू आकुडल्या आताच्या मनशाक गुण केल्ल्या जेजू पिडेस्त भाव भयणीक गुण केल्ल्या जेजू कोडकारांक गुण केल्ल्या जेजू म्हाकाय गुण कर सोमया जेजू तुझे रगत या म्हज्या हाताचेर वत तुझे रगत म्हज्या हाताचेर सरय रगत म्हाका नितळ करता तुझे रगत म्हाका बादशावी हाडता सोमया जेजू सरय ते रगत म्हज्या कुडीचेर म्हजी कुडीची सगळी पिडा गुण कर तुझ्या रगतान म्हाका गुण कर सोमया तुझ्या रगतान म्हाका नितळ कर तुझ्या रगतान म्हाका नवो कर तुझे रगत सोमया जिवी दिता तुझे रगत सोमया भलायकी दिता तुझे रगत सोमया सगळी दुष्ट सकत वैस करता ते रगत म्हज्या हातांचेर म्हज्या तकलेचेर म्हज्या कुडीचेर म्हज्या सगळ्या पिड्याचेर खंयसर सगळी पिडा आसा थंयसर ते रगत सारय सोमया तुझे रगत म्हजेर सारय आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो हालेलुया 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 सगळी हातू बरे हालेलुया 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 जेजू सोमया आमच्या जीवितातारा आमच्या बरोबर आमच्या वैजा आम्ही तुझ्या लागी मागतो सोमया हे सगळे भक्तीका तुझो आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची दैवी सगळं त्यांच्या शिराशिरान वळे तुझ्या पवित्र रक्तातून नितळ करे तुझ्या नावांत का बरे कर तुझ्या नावांत आशीर्वाद तुझ्या नावाने बर सोमया तुझी सुबाब देणी आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची दैवी सगळं त्यांच्या शिराशिरान आशीर्वाद कर जेजू सोमया सर पदवे देरा देवा तुझी सर तुझ्या नावाने आमका बरी कर सर वाईट सत्तेदार पुढे सत्तेदार देव सराच्या नावाने नेताळण्यात माठ मात्र तर आमका सुट केला बाई आप पोटचे जो टच टच तुझे रग सोम्या पातक धुन ते काढता नितळ निर्मळ माका करता तुझे रग सोम्या माका जीवी दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यादान बागयता तुझे रग सोम्या पातक धुन ते काढता नितळ निर्मळ माका करता
तेरा सुमिया मुझे सारे आमोली तेरा सुमिया मुझे सारे पोवी तुझे रग सुमिया मुझे पोवी तुझे रग सुमिया तुझे हालेलुया 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 शदल बल बलंदललैया हाला 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 येशुवे हालेलुया जेजू सुमिया नवी दादा आमची कागुल कर आमका तुझ्या बेसमाने बर आशीर्वादित कर सगळे आमच्या पिढ्या शरीर आमका मुक्त कर तुझ्या बेसमाने बर आशीर्वादित कर जेजू सर आमच्या संकटातले आमका निवार आणि कृपेच्या बेसमाने बर आशीर्वादित कर जैतेवंत कर हालेलुया 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 शदल बल बलंदललैया हाला 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू शदल बल बलंदललैया हाला वी जेजू 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 हालेलुया 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 ये पवित्र आत्मा पवित्र ये पवित्र आत्मा 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 मुझे तैये मुझे तैये मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे आत्म्यान थे मुझे आत्म्यान थे मुझे रक्तान थे मुझे रक्तान थे मुझे रक्ताच्या कणाकणान थे मुझे रक्ताच्या कणाकणान ये थे पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा मुझे कुटुंबान थे मुझे कुटुंबान मुझे थे घरान थे मुझे घरान मुझे थे घरच्या सन्यान तैये मुझे घरच्या सध्या मुझे कष्टान थे मुझे कष्टान मुझे वाउंठीन थे मुझे वाउंठीन थे मुझे वाउंठीन थे मुझे कष्टान थे मुझे कष्टान थे मुझे दुखान थे मुझे दुकान मुझे थे सुखान थे मुझे सुकान थे मुझे सर्व कष्टान थे मुझे सर कष्टान थे ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा मुझे दुखान थे मुझे दुकान मुझे थे खामान थे मुझे खामान मुझे थे सलवणे थे मुझे सलवणे ये थे पवित्र पेन बरों के कृपेन बरों के सत्यवंत करों के सत्यवंत करों ये के पवित्र ये आत्मा पवित्र आत्मा ये पवित्र ये आत्मा पवित्र आत्मा शांति दियों के शांति दियों के समाधान दियों के समाधान दियों ये के पवित्र आत्मा ये पवित्र ये आत्मा पवित्र आत्मा ये 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 पवित्र आत्मा हालेलुया 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 ओला मारा विश्वास ओला मारा पवित्र आत्मा देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवाने वर पेंतेकोस्ती समोरीचे अपॉस्टलांच्या देवाने इले पवित्र आत्मा निरंतर आमचे तू देवाने ताई आमका तुझ्या कृपेन भरताय आमचे देवाने आमका शिबित कर तुझ्या बेसवाने वर आमच्या मुक्ती आमका वाटतो की आमचे पाठवर आमचे संरक्षण कर आमच्या बुकलेर आमका संगाती आमच्या भीतरवर भलायकी संतोष समाधान भोग कर आमचे वैर निरंतर आशीर्वाद बेसवाने वर आपड पवित्र आत्मा आपड आणि गुण कर टच टच हील हील हालेलुया 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 हरिकांत जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू सत्य कल समुदित समय तो वर्तो दे अतुबार निरंतर हरिकांत जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू शदल बल बल दलललैया हाला हाला हरिकांत जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू ईश्वी 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 हालेलुया Ergandu kasumian Jesu, Uglaptu kasumian Jesu, Aradantu kasumian Jesu, Haleluya. Jesu nam kamboa pur baca hati dia, nittu baria melihat nittu baria. Ergandu kasumian Jesu, Uglaptu kasumian Jesu, Aradantu kasumian Jesu, Aradantu kasumian Jesu, Ergandu kasumian Jesu, Uglaptu kasumian Jesu, Haleluya. Ergan Jesu, Uglap Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sakramenta sastanama poruya purvinyatya rupa bala novyaritiya darya Salvon Veta
tuka dogaच्या स्पिरिता sama-sami nawarta. आमेन. प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र संग्रामेदाका तुझ्या कष्टांचा उघडास तू आमका सोडला. तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदा आमचे देव बघी सारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्थ्याला मान करून आमका दयेन भव कर. असे तुझ्या उतराक खरेपणे स्पंदन कर. क्रियाळ आणि छिवाळ छिवीत तुझ्या एकवटान सर्वकांनी छिवंक आमका धार दी. जो चिये त्याने राजवर्ष लयताय ससनाच्या ससना. रव्या सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे अतुबार संगता तीन पुटी सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मगळ बाबणीनो भक्तीन आराधना मंडळी जाल्ल्या तुमकां अभिनंदन. भेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या तुझी महिमा गाता सोम्या आमच्या तुका आराधन करता तुका दिन वाजता राया सर्गा सोसाच्या तू जावन आसाय रस्ताक धनी सरपोत भेदान आमी वडगुण्याव कानी ती वता आमी पातकां जडता भक्षणे मागता देवा वडका तुतीच्या. मगळ बाबणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन हे नव्यानाचे मेसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बाळू जेजूची बेसांवां आमी जोडया. तुमचे हृदय ते सावां घेवन ह्या पुंतळाक तुमी व्हड संख्येन आयल्यात. सुमी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी सोडवणदार तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. आयच्या दिसा आपल्या 72 वर्सांच्या जल्मदिसा संदर्भार देवाकर गांवसान मीस भेटयता आलिसबाई मुंबई तिच्या हृदया खातीर ते सावां खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. तशेंच जल्मदिसागर गांवसान मीस भेटयता वेलिटा क्रास्ता वेणूर देवादीन जॉस्पिन सकवेराजात्म्याक तिच्या मरणाचो उडास काडन मीस दितात. इनास सकवेरांनी कुठाम नित्यातर वडो गांवसान मीस भेटयता अनिकेत दिसोसा मियार हे सर्व रे बसोत मागया बस मिस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हेच्या सुवातेंत
जेजू मनशाच्या एक अशीर मनोवा खातीर आनी मनशाच्या एक कोट्या साली पासून तूं आज बेसाराय उसारता. कितें केल्यारय तुमकां समाधान ना, कितें केल्यारय तुमकां तृप्ती ना, कितें केल्यारय तुमकां संतोष ना. असलें जिवीत तुमी जिवन आसात त्या पासून जेजू सुरसुरता आनी ताची बेजाराय उसारता. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांनी थोडें बरी अशें करता. कितलें बरें केल्यारय पावना, कितलें दिल्यारय पावना, कितलें दिल्यारय आमी संतुश्ट न्हय. असलें चिंताप, खंडीत तें बेजारायेचें चिंताप. असलें चिंतपातावन भायर येवंक आनी उल्हासाचे मनीस आमी जावंक देवाचो आदार करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. एक बोर आमी दोळे धांबया. मोगाळा जेजू, तुजें उतर आयकूंक पोवा पुरब्याचें खान तुवें आमकां दिल्याय, पण तें खान आसून आमी केप्यां बरी आसले आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिलां सोम्या. बक्षणे मागता हांव. सोम्यां काकुळकर, सोम्या काकुळकर. आमी संतोश बरीत आसच्याक उल्हासाचीं गितां तुवें गायलीं, उल्हासाचे नाद वाजयले, पूण आमी तटस्थ उरल्या. तुका दूख दिलां सोम्या. बक्षणे मागून म्हणटा हांव. क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर. आमी सर परिवर्तन जायजे, आमची दूख दरीजे म्हळ्यार दिश्टेन दुखाचो विलाप तुवें आमकां केलोय. सगळे आमचे खातीर तुजे कश्ट तुवें सोंसले, तरी आमी बिरमोत नातलेले मनीस जाल्या. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. बक्षाने मागता हांव सोम्या. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती तुझ्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्या बसता. आमचे मागणे मारून घे. विद्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एक डोळे धांपया. आज पवित्र सभा घेवन लुसी ओंकार आनी मार्तीर उगडास करता. सोमेच्या पावलांनी सल्लली धैर्यादीक ओंकार हे संदर्भार सगळ्या स्त्रियांक तशेंच दादल्यांक ती एक प्रेरण सोम्याच्या मोगान बरोवन सोम्या खातीर आपलें जिवीत समर्पीत केल्ली. सोम्याच्या कुशेकाल आपलें जिवीत सोम्या खातीर ती जरिलेली. आज आमकां तिच्या पावलांनी सुलोवंक कृपा मागे. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाजता. हे जिवितांत ताची घोटसाण साकून दोशी जावंक
आणि सर्गा तुझ्या आमच्या बापाच्या घरात आणि बसलेली या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडोंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवतेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पोर तुजो सडवणदार इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सरेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें हांव शिकयतां, तुवें चलोंक जाय ते वाटेन तुका चलयतां. म्हज्या उपादेसाक तुवें चीत दिलें जाल्यार तुजें सूख एक न्हंये भशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भशेन. तुजी संतत रेवे भशेन जाती आनी तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेच्या कणा भशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदीस नापयत जाते ना वा पुसून वेते ना. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो उजवाड मेळटलो. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण खोट्याची बोल घेवन चलनासता नश्टाच्या वाटेर राबनासता. अधर्म्या संगी बसनासता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासू. दीस रात हे नियाळता तो खरोच भागी. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो उजवाड मेळटलो. हो वळत्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदीस बावना आनी हातीन घेतले सकळी सुफळ जातेले. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो उजवाड मेळटलो. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो उजवाड मेळटलो. Alleluia, 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 alleluia. सुमियता ताका मेळ्ळोंक फुडें सरा तो शांती सोकुव. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं माते वापरमाणी जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था त्यावेळी जेजू लोकां जमे लागीं उलोवन म्हणा लागलो, तरी ही संतत कोणाक हांव सरी करूं. रस्त्या देगेर बसून आपल्या संगात्यांक बोबमान सांगतात आसलेल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां कुशल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नासूंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात.
जुवांव कण पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवचार लागला म्हणालो. मनशापूत आयला खाता आनी पियेता आनी लोक ताका पळया एक पटारी आनी पिवंडो सुंकागर आसूं आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार दैवीक जाणवाय सूख नातलेली म्हूण तिच्या सकरण्यांनी रुजू जाता. देवाचे उतर वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, संवसारांत 100% लोक 100% लोकांत एक 70% 70% लोक येतात आनी वेतात. खंय कळ्ळें? येतात खंय येतात? येतात वेतात. कळ्ळें गे? ते खंय सरी दिसून येनात. तांची नांवां खंय सरी पळोवंक मेळनात. समजलें गे? हे 70%. आतां मिसां उपरांत भलायकेचें शिबीर आसा, तुमी रावा म्हळ्यार पूण सीदा गेले 70% नात. कळ्ळें गे? आतां मिसां उपरांत एग्जाम वता आसा, रावा म्हळ्यार सीदा गेले. समजलें? मिसां उपरांत एक माहीत शिबीर आसा, सगळ्यान मीस जाल्लेंत म्हणटा बागे जय म्हूण सांगल्यार सीदा गेले 70% नात. कळ्ळें गे? सगळ्यांनी. समजलें? आनी एक 20% लोक आसा, हांवें कांय तरी करी जाय, कांय तरी करी जाय, कांय तरी राव जाय म्हणून चिंचे आसात. चिंतात मात्र करी जाय, राव जाय, चिंतात आज रावचें. मागीर तांकां राप्पा उडास येता. गॅसार दूद दवरलें तशेंच आसा. कळ्ळें? रान्नीर शीत तांदूळ घाल्लो तसोच आसा, मडकी सुकल्या कोणना. रावचें पूण जायना. दुसरे राटावळी आसात. कळ्ळें गे? उरले 70 जाणांक राटावळी नात, खायनात, आयले गेलेत. उरल्यांक येयचे रावचे मौन आसा पूण पुरसोत ना. कांय तरी रिजन्स आसात पिडच्यो नात. कळ्ळें गे? मागीर 10% लोक मात्र हांवें कित्याक रावून वचो, हांवें कित्याक करीन वचो, हांवें कित्याक, म्हाका कित्याक जायना म्हणून तांणी मात रावचें. कळ्ळें गे? पळय तर 90% लोक हें आसा. इलेक्शन जालें जाल्यार वोट जालो जाल्यार थोड्यांक वोट आसात म्हूण गोत ना. गलीज येतगी हांवें घालून कितें जाता, कितें फायदो जाता, कोण आयल्यार म्हाका कितें, तो येना वो येना म्हाका कितें, पोटां तांची भरचीं हांवें घालें करचें. थोड्यांनी म्हणचें आसा, चिंतचें आसा. न्ही आळसे बा बरें मॅच खेळटात, क्रिकेट खेळटात, बरें मॅच फायनल येयला, फायनल येवन दी या चलोवन दी, म्हाका कितें फायदो आहा तातूंत. तांणी खेळचें, तांणी तांची पोटां भरचीं, हांवें कित्याक वचचें, हांवें कित्याक पळयचें. न्ही चिंता थोडे पळयतात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्यांचें चिंताप तशें, थोड्यांचें चिंताप तशें. एका काजारा मटवा गेल्यार न्ही गुटमाच्यांक मोन आसा. आमच्या व्हडल्यांनी पुरो जाणांनी कितें करी जाय, कितें करी जाय, कळना? हां रावूंक जाय. कितें करी जाय, कितें करी जाय. हां आमच्या व्हडल्यांक कुटुंबाच्यांक मोन आसा, व्हडल्यांनी हे जाय, कार्य बरें सुदारसी जाय, घट्ट जेवी जाय आनी बरें डान्स करी जाय. वय गे न्ही गे? देखून कुटुंबाचे येतात, बुसलेडे वणोरतात, येया येया. थोडी म्हणटात हांव येना लागी येयले धांवतात, माडा सरवतात. कळ्ळें? नाकात.
एक दीस एका बेंडकारा विचारलें आडे साईब कोणी नासना कितें म्हाका मट्टवान रोसा गेल्ले ताका तो म्हणटा आजकालच्या लोकांक हें बँड बरो रुसना कळ्ळें गे कोणागे नासोंक नाका बँड बरो रुसना कितलें बडयल्यार तांची मेंगटां आलानात कळ्ळें गे म्हणालो म्हळ्यार तो म्हणालो आतांच्या लोकांक तें पुरा नाका तें पुरा नाका आनी कितें म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तें पुरा नाका म्हळ्यार आतांच्या लोकांच्या मोतींत इतली राटावळ आसा की इतलें टेन्शन नाका जाल्लें बोरलां गी नाका ही मोबायल आयल्या उपरांत खंयचेंच नाका पयलीं एक पद आयकचें जाल्यार आकाशवाणी दाखोवचें आशिल्लें न्ही संगीता रसमंजरी गी हां जालें आसलें हां चित्रगीते आनी ಈಗ बरें ಗೊತ್ತಾ ಈ पयलें तिंत आयकून आसलें ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ते दाखोवन आशिल्लें न्ही गे नानೊಂದು ತೀರ ಅವನೊಂದು ತೀರ म्हणून दाखोवन तातल्यान अंतरान बोदा न्ही गे ना ते ती ಒಟ್ಟೆ कॅशेट आसली न्ही ती जाल्यार टेप रेकॉर्ड सांबाळलो जालो ना ती इतले रील पुरा भायर आयले मागीर पेन्न काडून गुंडाई 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 न्ही थोडे बोटी ते काडटा जाताले मागीर काडट कर कंप्लेट कर परतून जॉयंट कर अर्धे बोध काडटात खंय कोताय तुमकां आनी आमचे ते रेडिओ आसले थोडे बोटी अशें दवरल्यार आयकता अशें दवरल्यार आयकना मागीर इल्लें लो आयकता इल्लें जोर आयकता कुण्ण थाळ्यांत घाल सोर थाळ्यांत कांय प्रयोजन ना अशें आसली ते जवळ आनी एक पद आयलें म्हणटा नासतालें आतां युट्यूबार खंयचें पद जाय न्ही गे पुरा आसात माथ्या बंद इश्टांनी मोबायल तिसल्यान मदें उशा मदें दोन दितात आनी सावंडय नाही सांग उजवाडता वचून म्युजीक करता मोबायलांचे एंड जायना हांकां मात गोबूत ना पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो मनशाची चिंतपा सकत बदलल्या मनशाची जिणी रिती बदलल्या आतां मनशाक आसक्त ना आनी जेजूच्या कालार आसक्त ना पळयार हे लोकांक आसक्त नातलें पळोवन जेजू इतलें बेजाराय भोगता जेजूक पळया कितले फुडें कितल्या पुरब्याच्या देवाचें उतर प्रगट करता जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत माथेवाच्या वांजलांत ते 507 पळयलें जाल्यार बोवा पुरब्याची शिकोवण ही शिकोवण आयकूंक लोक रास पडटालो जेजू दर्याच्या देगेर दोणीचेर बसून पर्यंत लोकांक शिकयतालो पळया बोबाट मारन ताळो पिंजून तो उलयतालो ह्या लोकांक समजोवच्या खातीर भुकेल्या लोकांची दुर्गत पळोवन लोकांक उंड्या मासलेन वाडलें मेल्ल्या विधवीचे कश्ट पडोवन तिची दुकां पुसलीं जिवंत करन आपल्या तिच्या पुताक कितें करूं ना जेजून पुरो केलें जाल्यार लोक मात्र सुदरूंक ना बरें जाता जाल्यार मात्र तूं आमच्या गांवांत राव आमच्या गांवांत नातल्यार चल न्ही गे एकल्या मनशाच्या आंगार बेलजबूल आसले 7 देंवसार आसले आनी जेजून तांकां जेजू तशें सशें आमच्या खबऱ्या कित्याक तूं आयलाय म्हणून तांणी विचारलेल्या वेळार जेजू म्हणटा तूं ह्या मनशा थंय कितें आयलाय आमी भायर येता आमकां त्या दुकरा अशें वचूंक सोड न्ही गे आनी दुकरान थंय वच म्हणे जेजू आनी दुकराच्या फाटी गेले ते आनी तेका दर्यान पडोवन दुकर सगळे मेले देंवसार मेले हा देंवसार मेले दुकर मेले आनी हें पळयलो लोक सगळो भियेलो आनी दुकराचे लॉस जालें म्हूण सांगून जेजू त्या हळ्ळेक येताना आमच्या गांवाक येनाका आमच्या गांवाक येनाका तूं आयल्यार आमच्या गांवांत दुकर मेले फाल्यां गोरवां मरतलीं येनाका दया करून येनाका पळया वाडटाना जेवंक वाडटाना ये आमच्या घरा ये पळया जेजूतान बरेंपण जाताना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजूक स्वागत करूंक आसलें जेजूक बरेंपण लाबनातल्या वेळार जेजूक पयस करूंक तयार आसलें देखून जेजू खुर्सार मारूंक भेटोवन दिताना कोण आले जेजू सांगाता कोण आसले कोण आसले एक कोण कोण आसले जेजू सांगाता जेजूच्या कश्टा वेळार कोण आसले मोरी आसली आसा एक विधव मागीर अरिमथेयासो जुजे मागीर कोण आसलो पेद्रू मदें मदें आसलो सांजुओ आसलो आनी जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो कांय आयल्यो वेरोनिका कांय आयिल्ली कांय थोडी मात्र मागीर नंतरान पळया
ज्यूस सांगात जेवंक कितले जाण आशिल्ले 5,000 4,000 लोक जेवंक आशिल्ले जेजूचे कश्टान कोण सुनांत देखून हांगासर जेजू म्हणटा पळया बोवापूर बॅन ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं कोणाक सरी करूं कळ्या तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासोंक नात तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायले तरी तुमी रडोंक नात तटस्थ उरल्यात तटस्थ इंडिफरन्स म्हणटा आमी न्ही म्हाका पडोवन वचोंक ना कळ्ळें तूं कालेंय कर म्हाका पडोवन वचोंकूच ना तूं कालेंय कर तूं आस वा रड तूं गाय तूं पदां म्हूण वा गाय संतोश बरीत म्हाका पडोवन वचना तूं बरें मीस सांग बरो शर्माव सांग म्हाका पडोवन वचना हांव न्हिदतलो म्हळ्यार न्हिदतलो तो सकयल येवन पयलें वयर पळोवचें खंय बरें फॅन गुंता थंयसर हांव बसतलो तो ह्या कुंद्याच्या देगेर बसल्या पदरापाक दिसना कळ्ळें गी कॅमेरांत पळयता म्हणून तांकां गोतूना हां कॅमेरांत पळयता म्हणून तांकां गोतूना इगर्जेन बसतना हांगा दिसना म्हूण हिडायाक बसचें तूं कितेंय कर कितलें बरें करी आय डोंट केअर म्हणलें चिंता बसा बळें तें जेजूक बिलकूल पसंद ना आय डोंट केअर थोडी बटी आसा म्हाका पडोवन वचोना आय डोंट केअर म्हळ्यार जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा तुमच्या खातीर कितें करूंक ना देवा बापान कितें करूंक ना इस्रायल परजे कितें करूंक ना आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत थंयसर पळया देवान कितें करूं ना इस्रायल परजेक कितें करूं ना दुकोळ पडली म्हणून इजिप्ताक वेले इजिप्ताक जाकोबाच्या भुरग्यां मारिफात इजिप्तान कश्ट आसलेल्या त्या लोकांची दुर्गत पळोवन कश्ट पळोवन बेजार नासतना बेजाराय तडवून तांकां नासतना मोइजेच्या मुखेलपणाकाल फारावराय विरोध वचोन फारावरायाचे सगळे सैन नाश करून त्या इस्रायल परजेक तंबडो दर्यो उतोरून आपल्या मायंगावाक मरुभुमींतल्यान फाटून हाडले मरुभुमी 40 वर्सां ती पयन करता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वताक सवळेचो खांबो जावन मोडाचे खूब जावन अंधकारांत उजवाडाचो खांबो जावन थानेल्या वेळार कडपाच्या झरींतलें उदक पिवंक दिवन मांस खावंक आसलेल्या वेळार नमोनमोनीची सुकणीं हाडून दिवन भूक लागलेल्या वेळार मानहू म्हणलें खाण दिवन पोसलेलो देव सिनाय पर्वतार पावतना हे लोकांनी आपणा सोमे सर्गीच्या राजा निरंतरी सुख भोगून आसा जाय वायट साल धरनो जो बरें जिवी जिये जाय म्हणलें इराद्यान मोइजेक थंयसर उपादेश दिले 2 पळयांनी पण इस्रायल परजेन कितें केलें आपल्या आंगा कांदा वयलें भांगार घालून तें लासून भांगाराचें वासरूं केलें भांगाराचें वासरूं आनी भांगाराचें वासरूं करून मोग करतेल्या देवाक तिरस्कार करून तूं म्हजो देव न्ही म्हाका हो देव जाय म्हणून भांगाराच्या एक निर्फळ एका मुर्तीची पुजा करूंक लागली कितले अपमान देवाक भोगले ना जायत एक आवय आसा दोळ्या मुखार आसा ह्या आवयन ह्या भुरग्याक जल्म दिला कश्ट आकांताच्या काळार आपले रगत वारोवन त्या भुरग्याक पोसला आनी त्या भुरग्याक सांबाळला आनी तो भुरगो पिडेस्त पडलेल्या वेळार आपणे रात दीस पर्यंत न्हीद नासतना त्या भुरग्याची जतन केल्या आपणे भिजोवन भुरग्या भिजनातले बरी आपणे सुकोवन भुरग्यांक सुकोवंक दिनातले बरी पळोवन आसलेल्या त्या भुरग्यान आतां म्हणचें आसा तूं म्हजी आवय न्ही म्हाका तुजी गरज ना आय डोंट केअर गेट लॉस्ट म्हणून तो भुरगो वा ते भुरगे आपल्या आवयक म्हणत जाल्यार कितली दूख भोगची ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितली दूख त्या आवयक भोगची ना पळया तसलो एक तिरस्कार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आपल्या भुरग्यान तावन पळोवंक मेळटना त्या आवय बापायक भोगची दूख इतली आनी तितली न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलीच दूख देवाक भोगूंक मेळ्ळें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता इस्रायल परजेन तशेंच देवाची तिरस्कार केलो देखून इसाया प्रवादी म्हणटा हांगासर इसाया प्रवादी हांगासर म्हणटा कितें म्हणटा सरस्पोर इसाया प्रवाद्या मुखार म्हणटा म्हज्या उपादेशांक तुमी चीत दिल्ले जाल्यार
तुमचें सुख एका न्हंये भाशेन हांव जावंक पावतें. जर तर म्हज्या उपादेसांक तुमी चीत दिल्ले जाल्यार तुमचें जिवीत एका सुखाच्या न्हंये भाशेन जावंक पावतें. पळया, आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन जावंक पावतें. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक आमी विश्वासी जावन जियेले जाल्यार, देवाच्या मोगान आमी वाडले जाल्यार, देवाच्या मोगान आमचें काळीज आमी पेटशें केलें जाल्यार म्हजें जिवीत न्हंयच्या देगेर लायलेल्या रुखा बरी जातलें, न्हंयत वळच्या उदका बरी जातलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, न्हंयत वळचें उदक तुमी पळयलां गी, वळयलां न्ही. चारमाटी गटितावन अरबी दर्या घेता पर्यंत ती न्हंय नेत्रवती वळोन आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, चारमाटी गटेच्या मुळांत तावन अरबी दर्या पावता पर्यंत त्या न्हंयतलें उदक कितलीं जाणां पियेनात, कितलीं रूख जाणां पियेनात, कितलीं सुकणीं सावजी पियेनात, कितलीं मनजाती प्राणी पक्षी पियेनात, कितले मनीस पियेनात, कितले मनीस तें उदक व्हरनात, तोटाक यूज करनात, कितले मनीस त्या उदकांतले कितलीं कामां करिनात. पळया, कितल्या हजारो लाखां लोकांक तें उदक गरजे पावता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जंय तें उदक वता थंयसर मरण गी जीव, जीव आसा. जर तर देवाच्या उपादेशाकाल, देवाच्या उतराकाल जियेता तो मनीस, तसल्या उदका बरी, न्हंयतल्या उदका बरी जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी आमी खंडीत न्हंयच्या उदका बरी जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हेरांच्या जिवितांत जीव दिवचें तसलें उदक, तें उदक आमी जावंक जाय. तटस्थ आमी जावचें न्ही. देखून आयचे सुवातेन जेजू म्हणटा, तुमच्या खातीर हांवें वाजयलें, तुमी नाचली नात, तुमचे खातीर गायलें, तुमी रडली नात, तटस्थ उरल्यात. न्हय उनो न्हय शेळमुडे जाल्यात तुमी, शेळमुडे. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें जिवीत सोम्याक बिलकूल मानवना. मुंदारसून जेजू म्हणलो, कितें म्हणलो, स्नानीक जो आयला तो खाण पिवन नासतना आयलो, तो खायना, कोणाच्या घरा जेविना, कोणाच्या घरा खायना, कोणाच्या घरा जेविना. ताका तुमी कितें म्हणटात, ताका देंवसार लागला म्हणटात. एक नवो पाद्रा बायला विगार, तो कोणाच्या घरा खायना, कोणाच्या घरा जेविना, कोणाच्या घरा येवन रावना. कळ्ळें गी, ताका मनशाचें मुर्ग ना, आयला राक्कोस करून म्हणटा आमी. कळ्ळें, जेजू आयलो आनी तो खाता, तो पियेता आनी तो सगळ्यां सांगाता बरसून रावता. ताका लोक कितें म्हणलो, तो एक पोठारी, तो एक पिवणो, तो एक खावगो आनी तो पातकी स्त्रियांचो, पातकी मनशांचो इश्ट जावन गेला. आमकां एक नवो विगार आयला, तो सगळ्यांक येता, वाडलेलें पुरो खाता, दिल्लें पुरो पियेता, तांगेर येता, ती जाय. कळ्ळें, खोटो मनीस कसो. पळया, हाचें सडी जाल्याचें विपरीत जालें म्हणटा न्ही गे. एकल्यान अशें केल्यार तशें जायना, तशें केल्यार तशें जायना. जेजूची परिस्थिती तशीच, जेजूची परिस्थिती तशीच, ताकाय तशेंच म्हळें. देखून तो म्हणटा, तुमी तटस्थ जाल्यात, तुमकां तें केल्यार जायना, हें केल्यार जायना, आनी कितें करी जाय, तुजे कुशे प्रमाणे करी जाय. थोड्यांची ताप आसा, म्हज्या कुशे प्रमाणेंत जायचें. कळ्ळें, म्हज्या कुशे प्रमाणेंत जायचें. एक सासूमाय आसली की, सासूमाय ती म्हणटाली की, चपाती रावंड म्हळ्यार चक्रा बरीत जायचें, रावंड जायचें. कळ्ळें की, चपाती तिका रावंडूच करून खायचें. कळ्ळें की, रावंड आसाची, एक तिशी जाय नजो. काजळ जावन सून आयली, ती लाट्टाना ती श्रीलंका एवटी जातालें, एवटी श्रीलंका, एवटी अफगानिस्तान, एवटी इंडिया, अशें तिचे चपाती निट्टी येनातल्यो. आनी तिणें समान जोर करचें. कोणाक, तुजे हात मोडल्यात की कशें लडटाय, कशें दळटाय, कशें लाट्टाय म्हणून. आका कितें सुनेक तिका गुत्तू चपाती करूंक शिकोवना. कळ्ळें की. आनी ही पयलें इल्लें म्हणी करताली,
आता चपाती लाटताना कोण रावता कळ्ळें गी यब्बा तोंड पळयल्यार एक कप नीसी मेळना तसली रावताना ही पयले इल्ली म्हणी श्रीलंका गुजरात आनी आनी काय इंडिया म्हणी करताली आतां काय ना आतां सीधा केरळात एकच सायड कळ्ळें केरळात लंबायक चपाती एक दीस इने सासूमायन कळ्ळें चपाती लाटची आंबळे लाटणे हां लाटणे मांड्याक दिले कळ्ळें सुनेच्या सून सीधा पाद्र्याबा लागी आयली आनी पाद्र्याब घरा गेलो आनी म्हणालो आळगे सुनेक तुवें बरें करून शिकयचें न्ही पळय म्हाका रावंडूच जायचे चपाती ताका अंगडी मेळटात त्यो अंगडी कितें आमच्या घरा आसतना आमच्या हात मोडल्यात गे तें पाद्र्या म्हणालो तूं सगळी चपाती रावंड अशीच गिळटाय गे हां अशीच गिळटाय गे ती कुडके करून कडयेन बुडोवन खायनाय गे भाजयेन बुडोवन खायनाय गे अशीच गिळटाय गे अशीच गिळटाय जाल्यार फाल्यां तो हांव तुका चपाती लाटून दिता म्हणून पाद्र्या इसो दांबूत ना फडे फडे मनशाचो स्वार्थ पळय म्हाका अशें जायचें म्हाका तशें जायचें म्हज्या खुशे प्रमाणे जायचें चपाती चूर बेंड जाली जाल्यार ती म्हज्या पोटांत करगना तशी चिंता कितें करगना न्ही पोटांत पिठो जातात ना मनशाचें चिंता बदल जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनशाचें चिंता स्वार्थी आसूंक नजो स्वार्थी आसल्यार आमी तटस्थ जाता म्हाका पडोवन वचून हांव वचना करून दीत करता जाल्यार करून दीत हां ती गुरकार न्ही भारी चोळटा करून दी हांव कितें करता तटस्थ जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच उक्त्या मनाचे जावंक जाय सहकार दिवचें तसलें बऱ्या मनाचे मनीस आमी जावंक जाय तवळ सोम्याचें बरेंपण आमचें ती निरंतर वळोवन येतलें आमी न्हंयत वळच्या उदका बरी जावंक पावतले हांव आमचे ताणें जायत तो जीव जायत्यांक मेळटलो आनी आमचें जिवीत जिवाळ जातलें हेरांचें जिवीत जिवाळ जावन आमी सोम्याची खरी पाटलावदारां जावंक पावतले हांव असलें जिवीत जीव सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा आसात सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा बुरवशान आमी समर्पिया मोगळा बापा पवित्र सभेच्या स मुखेल्यांनी ह्या जगधर्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणेन जेजूची साक्षी जावन ताच्या परचेक मेल फांक्त जावं तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आयक बाळूक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या स भक्तिकांची स मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समकोवंक कुमो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या स पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचें देणें फावो कर जिणेन सदांच तुजे कुशेक कालती घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सरदानीक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुज्या दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदर्शितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे एकडी बरदोडे जावपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला स्कुलास कडयान तांचे बसत मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता संवसारी जिविता ज्या पळयणार आमी आसा उदार मनाचे मनीस जावन स्पंदन करूंक बरेपणाक सांगात दिवंक आनी मुखांत्र न्हंयच्या उदका बरी आमचें जिवीत वळोवंक ज्याची कृपे दिनी सदांच फावो कर म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस्व म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी
तुका अर्पुचो सगळी मुझी जिणी तुवें दिलें देणे उण्या वायना संगी भेटता कोणी काकुळदारा देवा दैवी निधीदारा दाखय तुझी दया लाभून तुझी कृपा घे बापा आमच्यो काणीक उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो घे बापा आमच्यो काणीक उंडो आनी वाय तुका अर्पुचो तुझ्या भाव बहिणींना म्हज्यानी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या नित्या सेवेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां तर बाळो जेजूच्या नांव आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वैश्य आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं दैर धरून आमी आशयता तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय आमी ती मिगली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडानी वायन असलें जेजूचे मास आनी रगतान बदलची घडी सगळे आमचे जिवीत कश्ट दूख अंगात बेजार हे सगळे सुमेचे कुडी रक्ताक भेटोवन दिवया बाबा करूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेने कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो
तो आपल्या सांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोतू समर्पोवची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां पासून तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावड़ता सोंगुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारा विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माया संगती तिचो पती बागेवां जुजे बागेवां धर्मदूता बागेवां लुसी आनी सर्व कडी तुका मारवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मथीन दवरना बरेपणान भरलेले मनीस आमी जावंक देवाचो आदार करपा मागोन समेन शिकलेल्या मागणी भक्तीन सांगता मागया. आमच्या बापा सुगींच्या तुझे नांव पवित्र सांग तुझे राज समकाय तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेले आमचितां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांत पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दये करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुरुषान रक्तले आमकां तुजे उदार का कोळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवंश चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली बरेपणाचे मनीस जावन सर्वांक संपूर्ण सहकार दिवचे तसले उदारपणाचे मनीस जावन तुजो आज आमकां आपोवणें दिता. शिडीची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका भवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेता मोगा सोम्या जेजुराया ये तू मोजा काळजान धन्या दादोस तुका येण्या तुज्या
स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकी स्थापित मोगाचा रावतू काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकी स्थापित मोगाचा रावतू काळजान मोज्या पार तो कसमा करीता मुझे आत्मिकांतून जाता कुरपे जीवी तुला भयता मुझी जिनी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकी स्थापित मोगाचा रावतू काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकी स्थापित मोगाचा रावतू काळजान मोज्या प्रार्थूया. प्रीतिवन बापा आमच्या बोमोगाळ देवा तुझ्या पुताच्या नावा मान देऊन सगळ्यांनी देमी मोठचे म्हण तुवें उजिले हे तुझ्या मोगाचे उजणे पसोदू दिन वस्तू सुयजन संभ्रमून बळू जेजूच्या नावात आटपलेले तुझे सोडवून सगळ्या मनशां भावय म्हण आमी मागता. बळू जेजूचे नाव घेऊन या संवसारांत शिवूंक आमकां भोव कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासानुसारून सरकार तुका ससना वागणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. बसया. मगर बाबडीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवां इरादे घेवन व्हडा संख्यान तुमी हांगा ह्या पुंतळाक आयल्यात. खंडीत बाळू जेजू ताची बेसांवां तुमकां निरंतर मापान दिवन बेसांवांनी बरोवन दी म्हण आमचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर भक्तिकांक आमी अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादान तुमचेर मागता. हर एक शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मनाक मीस नव्यान पवित्र पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें पवित्र तेलाची मागणी आसा. 10:15 वरां दैवीक कुर्सो तेच 10:30 वरां सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरां मिसाचें बलिदान उपरांत नव्यान उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या सगळ्या भक्ती कार्यांक शुक्राराच्या भक्ती कार्यांत तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमी येया हेरांक आपोवन हाडा आनी सुमेचें बरेंपण जावचें तें हेरांक वांटून तुमी दोशी जाया म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. स्टॉला भेट दिया. बेंजेर केलें मीठ तेल कोंता बेंदिन्यो दुंपू अगमेंत रेलिको इमाजी इत्यादी आसात. तशेंच बायबल डायरी थंयसर आसात. ह्यो घेवन हाचो फायदो तुमी जोडचो. दिसपट्ट्या आमच्या आत्मीय झुजांत जय जोडूंक ह्यो वस्तू आमकां आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी हेजें बरेंपण जोडूंक लो दिता. दैवी वखदां डिवायड मेडिसीन आयुर्वेदीक गांठी दुखी गॅस्ट्रिबिडेक भुरगे संबंदी भुरगे पिड्या संबंदी अस्थमा तशेंच लिव्हराचे इत्यादी पिडा संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. गांठी दुखीक तेलां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसां तुमी ऑफिसान दिया. नंतर स्टॉलान ती तुमी दिवयेत. हरिएका ब्रेस्तार सांजेर 5 वरार विनवणे पंगडाचें मागणें हांगासर आसा. तुमची तेसांवां आसात तर ती तुमी पुंतळा करयेत. नंतर हांगासर तेसांवां आसात ते ह्या बॉक्सान ती तुमी घालयेत. तुमचे हांगा आसा ती स्टिलाचो बॉक्स हें आसा. हां थंय गरजेवंतांक म्हजी कुमकपण आसा
तातूंत गलयेत आनी तातूंत काणयेकी गलयेत तुमची आनी गलयेत थंयसर आसा तातूंत तुमी त्या समा गलयेत पुंतळा थंयसर तुमी त्या गलयेत तुमच्या खातीर आमी मागता अरे गब्रेस्तर संजेर 5 वरार दैवीक ओकुळते विनवणी पंगडाची मागणी आसा हांगासर तुमकां मोगाचो स्वागत ह्या मागण्याक आसा दनपाराच्या जेवणाक कुमक करूंक आमी उलो दिता सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर खुशेचें कितलेंय तें जावं दी संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी कांय बरीं कार्यां आसतना जावं पुरो काजर असो दीस जावं पुरो जल्माचो दीस जावं पुरो कुमगार मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा जेवणाक कुमक करा आनी आमी सडभक्तीकां तुमचे खातीर मागता पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता संतोशान तुमी कुमक करची कांय तरी प्रगती करूंक ह्या पुंतळाची आमकां साध्य जाता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्या सुक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता जायती जाणां तुमी येता आसतना फोन करून येतात भोव बरें फोन करना येयल्यार तुमकां राखूंक पडचें ना वा निराशे जावन फाटीं वचूंक पडचें ना देखून फोन करून येया फोन नंबर ऑफिसांत गुगलांत वा स्टॉलांत मेळटा कुमसारा हर एका शुक्रार हांगासर सकाळीं 9:45 11 वरां पर्यंत हांगासर कुमसारा आसात पदऱ्या आराधनाच्या पुलांत कुमसारा बसतात थंयसर तुमी येवन सुटावे कुमसार जावन ह्या देवस्तुतेंत वांटली जावंक तुमकां उलो दिता मंगळ बाबडीनो ह्या पुंतळाची वार्षिक महापरब जानेवारीच्या 12 तारखेर आमी हांगासर संभ्रमता जानेवारीच्या 12 तारखेर संजेर 5 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान हांगासर आमी भेटयतले बಳ್ಳारी देसाईचे अधिक मनादी दोतोर हेनरी सोजबाप हे मिसाचें बलिदान भेटयतले ताजे उपरांत हांगासर ह्या नोवेनाक ह्या फेस्ताक आदार जावन 9 दिसाचें नोवेन हांगासर आमी करता 9 दिसाचें नोवेन आमी हांगासर करता ह्या नोवेनाची सुरवात जानेवारीच्या 3 तारखेर सकाळीं 10 वरार बावटो उबारच्या मुखांतर आमच्या वाड्याचे विगार वार ते अधिकृत चालन दितले आनी त्या दिसा ते मिसाचें बलिदान आराधन चलोवन वतले देखून तुमकां सर्वांक त्या दिसा मोगाचें आपोवणें आनी उपरांत एक दिसा सकाळीं 10:15 वरार दैवीक काकुळचो तेर्स 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरां मिसा उपरांत नोवेन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा हर एका नोवेनाच्या वेळार हांगासर 9 दीस कंटिन्यूस नोवेन आसात शुक्राराचे बरीच नोवेन आसतली देखून निश्चय करून 9 दिसांच्या नोवेनाक तुमी ह्या पुंतळाक येया खंडीत स्वामियाची बेसांव दोडते मापान जोडूंक शकतात आनी मागलेलें खंडीत तुमकां फावो जाता 5 तारखे आयतारा हांगासर इल्लेशें बदलावण आसा सकाळीं 9:30 वरार आराधन 10:30 वरार मीस उपरांत नोवेन आसा त्या दिसा जेवण आसचें ना आनी 11 तारखेर हांगासर सांजेर 4 वरार ओजांचो पुरसांव आसा आलंगार काट्यांतावन बळो जेजून तुमच्या जिवितांत केल्ल्या सबरेपणां उपकार जावन तुमकां ओजी बांदूंक आपोवण दिता व्हड संख्येन येया तुमकां केल्ल्या बरेपणाक ओजी तुमी हाडची कसली ओजी हाडची म्हणून तुमकां उपरांत सांगता आनी तसली ओजी हाडून तुमी येवचें आनी ह्या ओज्याच्या पुरसांवाक मेळचें उपरांत हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत हांगासर बाळू जेजूच्या इमाजीचो जैत पुरसांव आसतलो आलंगार काट्या पेंडे पर्यंत आनी थंयसर कन्नडा भाशेंत देवाच्या उतराचें प्रवचन आसतलें उपरांत पुरसांवार फाटीं येतले हांव हांगासर रेलीकेचो आशिर्वाद आसतलो उपरांत कॉफी फळार जावन आमी घरा वयतले हांव आनी 12 तारखेर हांगासर फेस्ताचें संभ्रम मीस सांजेर 5 वरार तशें सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन आसतलें देखून तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणी दिता फेस्ता बाबतींत जायतो खर्च आसा हर एक दीस जेवण म्हणटा आसतना आनी पुरसांव म्हणटा आसतना आनी इतर दाबाजो म्हणटा आसतना खर्च आसा देखून तुमचो उदार मनाची खूब मोगाचें येता आपत्या मदें तुमकां हांगासर हर एका दिसा जेवणाक स्पॉन्सर रावंक तशेंच बँडांक फुलांक पुरसांवाच्या वाटेक तशेंच लायटींग डेकोरेशन इत्यादी आसा हे सगळ्याक तुमची कुमक आमी आशेता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची परब वर्त्या मापान करूंक आमकां साध्य जाता आलंगार आसचे पुंतळ सगळ्या गांवाक सगळ्या संवसाराक तें कडी जाय येदोळ जावन आयलां आनी की व्हड मापान कडी जातलें देखून तुमी सर्वांनी वर्त्या मापाचो सांगात सहकार दिजय तुमकां बरेंपण जाल्लें तें हेरांक सांगिजय म्हूण ह्या मुखांतर विनंती करता तशेंच हे मिसाचें बलिदान थंयसर उक्त्या मैदानार आसतलें भायर मैदानार आसतलें मैदानार आसा म्हणटना ताका वर्त्या मापाचो सहकार आनी कुमक गरजेची म्हणलें मतीन दवरून कुमक करूंक आशेता हे सगळीं नोवेना आनी मिसाचें बलिदान हांगासर
दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनला मुखांतर प्रसार जातली, लाईव्ह प्रसार जातली. देखून ताकाय कोणाय स्पॉन्सर हांव आसा जाल्यार तुमकां स्वागत आसा. सगळ्या दिसांचे स्पॉन्सर जायना जाल्यार एक नव्यानाचे स्पॉन्सर हांव मुखार येवंक तुमकां आमी उलो दिता. ताजे कितले तास म्हूण तुमकां आमी दिता. त्या मोपान तुमी हांगासर हे लाईव्ह करूंक की कुमो करचें. तुमचें नांव आनी तुमचें आमी एड्रेस थंयसर आमी घालतले हांव स्पॉन्सर्ड बाय म्हणून घालतले हांव. आनी सगळ्या संवसाराक लोकांक हे नव्यान सगळ्याक करूंक कारण जातलें. देखून हे मतीन दवरन त्या मोपाचो सहकार सांगात दिसे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आनी खंडीत तुमी दितात आनी बाळू जेजूक वयर उबारतात म्हणले पत्तेनी आमची जावन आसा. मुखार बाबणी न्हू आज आमचो पत्र्या हांगासर कोंकणीक भलायकेचे इशारे आज खंयचें तें कोंकणी येता म्हाका येता पत्र्या सांगता हांव काणये तें आसा. थोड्यांक कोंकणी येना जाल्यार कोंकणी काडटात हांगा जाय म्हणून आनी कोंकणी येवन दिवन मागतात. कितें जावन ती येना जावनच्याक हांव मागतां. कितें जावन ती कोंकणी हांगासर आमकां हर एकल्यांक येता न्ही गे. थोडी सोड नासतना येता, थोडी पटी मदें मदें येता. आनी खंडीत कोंकणीक मस्त वखदां आसात, पत्र्यापाची मस्त वखदां आसात. पत्र्यापाचें वखद काण गेल्ल्यान हांव इल्लोसो बरो जाता. पत्र्यापान सांगचें, पत्र्यापा सांगतना हांवें थोडे पटी जायते म्हणचें, थोडे पटी करूंक टायम मेळना, मागीर वचून करचें. मागीर अशें करना हांवें काण घेवची. आनी हांवें कोंकणीक केदाळे सिराप आनी काण गेलो ना. तशेंच गांवठी वखद काडना म्हजी कोंकणी हांवें दोन सांबाळून उरली आसा. आज पत्र्याप हांगासर भलायकेचे इशारे सांगत आस कोंकणी कशें आडव्येत, कोंकणी आयल्यार कशें रावयेत म्हणल्या विशीं हांगासर सविस्तार माहिती तुमकां दितले. तांकां तुमी सहकार दिया मेळ्ळा. आनी तुमकां कितें बरेंपण जालां तें तुमी तांकां सांगा. आनी खंडीत तांकां व्हरतो संतोश जातलो. परत तुमकां देव बरें करूं. आनी हांगासर म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आयची देवस्तुती चलोवन वेल्या आनी जेवणाक कुमो केला, आदार दिला मोंती मायवाड्याकारांनी. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. देव तुमचेर बेसांव घालूं दी. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमो केल्या देवादीन जॉस्पिन सिक्वेरा हेच्या मरणाचो पयल्या वर्सा उगडास काडनात. तेच्या कुटुंबाच्या सद्यांनी इनास सिक्वेरा आनी कुटुंबाकारांनी नित्या दरवडो आमकां कुमो केल्या. तांणी मुखार येवचें, मनाची वात स्विकार करची. देवादीन जॉस्पिन सिक्वेराच्या आत्म्याक आज संती मागोवन मिसाचें बलिदान भेटयलां. ताच्या उगडासाक ताच्या कुटुंबाच्या दिवचें. इनास सिक्वेरा आनी कुटुंब नित्या दरवडो. तशेंच मेलिटा क्रास्ता जल्मा दिसाचें करचे वखदा वेणूर, प्रमिला पिंटो हॉस्पेट, ॲलन सांतू मायरू हॉस्पेट, मेबल डी कोस्टा मुडबिद्री, सिल्वेस्टर पिंटो पालडका. तशेंच आलिस बाई जल्मा दीस आचरण करचे वखदा मुंबय. तशेंच 25 किलो कुवाळो आनी 20 किलो सुर्णो दान दिला फिलोमेना कार्डोजा कोसेस मायवाडो. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तुमच्या सगळ्या बरेपणाचेर मागता. सदा बाळूक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. ल्हान भुरगे सांगात रावन समजो संतोष म्हणटा सुमी तो मनशाचो इश्ट जावन येयलो, सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गूण करून दैवी गोंयच म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेड्याराक शिकयलेलो जेजो मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळू म्हणटा की तूं चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. दया करून एक घडी बरोबर बसया. मंगळ बाबडी न्हू हांगासर जायती तेसांवां तुमी घालतात. निरंतर आमी तुमच्या तेसांवां खातीर येद्या खातीर मागता. आज हांगासर 13 जाणां बरी भलायकी मेळच्या खातीर, 6 जाणां बरी परगांवांत विजा मेळच्या खातीर, 18 जाणां बरें काम मेळूंक, 23 जाणां भुरग्यां शिकोवंक बरी मोज आनी वाई उडासाचे सकत फावो जावं, 8 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावं, 12 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 6 जाणांक BSc नर्सिंग बऱ्यान शिकोवंक करपा मेळोवंक, 14 जाणांक UKVची विजा फावो जावं, 18 जाणांक परगांवांत बरीं कामां मेळोवंक, 6 जाणांक मोतीचें काळजाचें बेबी रान पयसरूंक, 2 जाण ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक, 5 जाणां रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक, एकल्या गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्याच्या पाट्याच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्या
एकल्याच्या कुडींची सगळी गॅस्ट्रिकेची पिठा गुण जावं एका उदरप्रचावी बरी भलायकी फोव जावं एका कुटुंबात शांती समाधान रास करूंक एका स्त्रियेच्या पायाच्या बंद पडचे किडे गुण जावं एकल्या कुटुंबात शांती समाधान रास करूंक परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरी कामां बदरती फोव जावं एका कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभूंक लागलेली कीड सगळी ती पयस सरूंक नपेस जावं एकल्याच्या बरोबरान बरें उदक फोव जावं एका चलयेचे स्ट्रेस सगळे उणें जावं नेगेटिविटी सगळी पयस सरूंक पॉझिटिविटी रुता करून जिवीत बऱ्यान रुपीत करूंक MBBS तरणाट्या शिकूंक जाण वायगिन्यान आनी बुध आनी प्रकाश फोव जावंक एकल्यान जाल्ली लुकसाण भरती करूंक कृपा मेळोवंक 6 जाणां जाग्याचे समस्या परिहार जावंक 12 जाणांचो बरी सैरीक मेळोवंक 6 जाणां भुरग्याचे जणे फोव जावंक 2 जाणां काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक 2 जाणां काळजाची पिठा गूण जावंक एका चलयेचें मन परिवर्तन जावन आपणावंक आनी लग्न संक्रांत एक जावंक रियल एस्टेटांत पयशे घाल्ले ते बेगीस सक्सेसफूल जावन पाटी मेळोवंक एका दुयेचें 16 तारीखेर हांगासर सकाळी 6:30 वरार काळजाची ओपन हार्ट सर्जरी आसा ती बऱ्यान जावंक आनी तिचे दुयेक बरी भलायकी फोव जावंक मागोवंक विनंती केल्या तशेंच 38 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्या तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतान बसिला तांचो खातीर उडास करया तांचे खातीर सगळ्यां खातीर एका काळजाचे एका मनाची जावन हात बारून आमी मागया अर्गां तुका सुमिया जेजू दिंबी घालया अर्गां तुका सुमिया जेजू दिंबी घालया अर्गां तुका सुमिया जेजू उगडाप तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गांचे उगडाप जेजू आराधना जेजू सगळे काळजा वंदिता सुमिया उगड सुमिया सगळे भक्ती करी भेटोवची मागणी तुका भेटोवन दिता तुझे उदंड द्यायच्या कंपोटीन वडादारां तुझ्या बेसावांनी मागलेले सगळे फोव कर आशीर्वादित कर जेजू हालेलुया 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 सर्व साव दिता सगळे हात बार सर्व साव दिता सगळं स्माका सोडवणदारा समर्पिता सगळी सांगता ही भगवान जेजू बाळका तुझी सरपदवियाच्या पितरां उडापी केल्ली आसता तुजो हात बेसावंदी उखललो आसता तुका पतीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दई नायक तुजे बेसांवांनी भर आमेन आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान बरे प्रेमरली सुमी तुजी संगता आसत्र्यां भितर तूं सुदी आनी सदवी फॉर जुगस चेंजेस नमान बरे प्रेमरली सुमी तुजी संगता आसत्र्यां भितर तूं सुदी आनी सदवी फॉर जुगस चेंजेस नमान बरे प्रेमरली सुमी तुजी संगता आसत्र्यां भितर तूं सुदी आनी सदवी फॉर जुगस चेंजेस आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या जेजू बळकाम चेर बेसावंक घाल जेजू बळकाम चेर बेसावंक घाल जेजू बळकाम चेर बेसावंक घाल संगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय मागांनी मी तुमी घेतल्या सुदांनी तुमकां मेळटलें आनी बड्यांनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळचें कर इकडे बरी आमी आमकां सुमयाक समर्पण दिवया सुमयेचें उतर आमकां सांगता आमी सर्वदार जावंक जाय हर एका संगतीन स्पंदन करचें तेसलें आनी हर एका गरजांक विशेश करून स्पंदन करतले उदारी मनीस खुशाली मनीस संतोशाचे मनीस आमी जावंक निस्वार्थ मनीस जावंक सुमी आमकां आपोवणी दिता सगळे भक्तिका खातीर मागया असले चिंतपान आमचें जिवीत रुता जावंक आदार माग अशें मेळया सांगता ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भगवंती माय मरयेच्या मजतीचेर पतीन
कलतेपणी आणि अधिक गरजेन तुझ्या बापाकडे तुझे नावी मागता आणि ते म्हाका उबो करी. इकडे बोर तुमची कूड आत्मो सगळे तुमचे घरघराणे सम्या समर्पिया. तुमचे कुडीची पिडा शिडा तुमचे मुतेची ना समाधान बेबिरांत आकांत काळजाचे अकांत तुमचे त्या सावा इरादे तुमची कुटुंबाचे संदे भाऊ बहिणी आवय बापाई पोतदू कुटुंबादारां सगळी सम्या समर्पिया. तुमच्या कुटुंबाचे कष्ट कंत दूख बेसाराय सगळी सम्या समर्पिया. सुमेची बेसावा जोडा मागा आणि तुम्ही घेतल्यात खंडित तुम्ही मागा. संगता मागे ये जेजू तुवें सांगलाय सर्गानी संसार सदात पूण म्हजी उतरां सरशी नाम तुझ्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीचेर म्हाका लाभतले म्हूण खंडीत बरो विश्वास आसा. म्हाका बाबडीन ह्या पुणतळा घेतले सरभक्ती खातीर मागया. पयस पयस हांव सकाळीच्या दिसा उठोवन ह्या पुणतळाक ती हांगासर येतात. बरोवशान येतात पतीणेन येतात विश्वासान येतात. तांचो बरोवसो कितें दिसता निराशी करिना. ह्याच बरोवशान तांकां हांगासर तांचे ती अजय पंगडूंक बडो जेजू म्हाका जायतीं बेसांवां जोडूंक भलायकेची बेसांवां समाधानाची बेसांवां जैताची बेसांवां बाच्यावेची बेसांवां निरंतर फौज आयशें हांगासरच्या सर भक्तिकां खातीर माध्यम मुखांतर हांगासर नवें करतात त्या भक्तिकां खातीर आमी मागया. सगळी आमची मागणी संगता गुंतून बाळूक जेजूक समर्पण दिवया. हे अजपंचा जेजू बाळका कधी त्यांनी बेसारायन बरयले आमच्या काळजांचेर एका कोटी दिसत घाल म्हूण तुजे मुखार पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोदीन बरयले मोवळ काळीस आमची मागणी स्विकार दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट रासपण तुजी कोमकांनी बसवण आमकां धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजू केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. इकडी परतोळे दांपया. आमच्या हातांत दवरन ताणें केल्ल्या बरेपणाचो उपकार पवडया. 12 जाणां बरी भलायकी लाभल्या. 6 जाणां शिकूंक जाणवाय मेळ्ळ्या. 9 जाणां बरी कामां मेळ्ळ्यान. 2 जाणां बरी सिरीक जाल्या. एका काजरी जोड्या भुरग्याचे ताणें फावो जाला. एकल्या गुमटेची शिरीची तकलेची संपूर्ण रितीन गुण जाल्या. एकल्याच्या पाठीच्या कणे कुशीच्या बरीची दुगुणी जाल्या. एका गुडींतली गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या. एका उतरप्रायाच्या वय बरी भलायकी फावो जाल्या. एका कुटुंबान शांती समाधान रात जाला. एका कुटुंबाच्या 4 जाणांक परगांवायची विजा फावो जाल्या. एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शबित्यान पदां पावल्यान. एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या. क्रिसीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला. बरोवयल्यान बरें उदक फावो जाला. एकल्याचे सुणे जाल्यात. बरें शिकोवंक जाणवाय मेळ्ळ्या. एकल्याची परिक्षा बऱ्यान फुट करूंक कृपा मेळ्ळ्या. 2 जाणांक जाग्याचे समस्या पर्याय जाल्यात. 8 जाणां मोतीचें समाधान मेळ्ळां. 12 जाणां धरिल्लीं कामां पंदा पावल्यान 22 जाणां लाभलेलीं विविध बरेपणाक अर्गां दितात. तांच्या सांगात आमच्या अर्गां गोंतया. सर्गींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक मौनपणी आमी अर्गां दिवया. जेजून केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां मागणे सांगाता म्हणया. हे बहुदार बाळू जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडता. ते आमकां ते केल्ल्या उपकारा खातीर आमच्या अर्गां मेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णी दिल्या. तूं जावन आसा सुदैव रचणारांनी सांबाळला. आमची सगळी पातीनी आमी तुजे दवरता. तुज्या जपाच्या इपाचे वारीफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवं दीत. तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुम्याचे नावी आम सुवादार ताणे रचला सर्गानी संसार. सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजेशी पावून दी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व दयाळाने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोवमुगाळ बापा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोंक कष्ट भोगतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. हे तुझ्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जण तरातराच्या पिडेनी कश्ट दिल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे दोन पयस कर. तुज्या पुता बाळोक जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगात आनी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सास्ताचे जिवे जोडून तांकां आदार साव. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे समेर हांव तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो तुमकां वाटून तुमच्या फाटल्यान तो
रावो आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर रावन तुमकां आशिर्वाद दी, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. उबी रावया. मगळ बाबडीनो भोवभक्तीपणांत ह्या आराधनांत मिसांत नवेनांत वांटेली साम सुमेची भरपूर बेसांवां जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. व्हड संख्येन तुमी आयल्यात, ह्या नवेनांत वांटेली जाल्यात आनी की व्हड संख्येनी येवन हेरांक बुडाडन सुमेची बेसांवां वांटून घेवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें म्हणटा आसतना जेवणाचेर आशिर्वाद जाल्या उपरांत तेलाची माखणी आमी दिता. भक्तीन तुमी येवचें, तेलाची माखणी स्विकार करची, सुमेची गूण करची, सगळ्यात अनुभव करची. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करून म्हणटा आसतना आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सुमेचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया सगळींच्या भू मोगाळ बापा आमचेर आसनारा आयच्या ह्या भू पवित्र शुक्राराच्या दिसा ह्या पुंतळाक येवन ह्या मिसांत नवेनांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन तुजी बेसांवां जोडूंक आमकां फोव केल्ल्या पासून तुका मेरगां दिता. आतां आमी जेवणाक आयती जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक वावरलेल्या मोतीमाय वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे वावंटी सुख केस फोड येतेच मोपान तांकां पाटी मेळोसो कर. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेस्त दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तांचे उदारपणाच्या कुमकेचें यथेश्ट प्रतिफळ इनाम तांकां पाटी मेळोसो कर. हें जेवण जेवन जाल्यार आमी हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वडावळीक ते उपकारता, आत्म्याच्या वडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जे ते रास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाल्या. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाल्या. तुझ्या हातान सोम्या फुड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां भोगतांबयल्या. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार. फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजीदासचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन
कावन्सिलिंगाची मंडळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुडकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणशिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी